देशा खातीर आयज जे हॉस्पिटल जे आमी पळयता हांव तेच डॉक्टराक विचारतलो की फाटल्या फावट जेन्ना हांव आयलो आनी आतां कितें फरक जाल्लो आसा. आतां कितें आहा की हांव उलयतां तेजेर, पूण तेजे पयलीं आमी हे कॅम्प्स आनी हे गोवा मेडिकल कॉलेजच्या माध्यमांतल्यान आनी त्याच बरोबर आमचे इंटिग्रेशन आमी जे केल्या हेल्थ सर्विसीस आनी गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आमचे डॉक्टर्स गोवा मेडिकल कॉलेजीचे प्रत्येक गांवांत वचून लोकांक वेगळ्या तरेचे स्क्रिनींग आनी वेगळ्या तरेचे आमी लोकांचे आनी प्रजेचे दारार आरोग्य सेवा व्हरपाचो हांव प्रयत्न आमचो चालू आहा. निलेशान खूब कश्ट केले हे हॉस्पिटल, हे जर श्रेय वचूंक जाय हॉस्पिटलाचे कोणाक वचूंक शकना, ते वचूंक जाय फक्त निलेश काब्रालाक, कित्याक तेणी ह्या तरेचें परिवर्तन आनी तेणी हे हॉस्पिटल उबें करपाचो प्रयत्न केलो. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून डिक्लेअर केलें. सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलूच तेजे रिक्रुटमेंट केन्ना जातले तेन्ना ते सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून रिक्रुटमेंट जातले. फेसिलिटीज तांकां जशी जाय त्याच तरेची फेसिलिटीज दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. हांवें जे शब्द सांगला हे इतले हॉस्पिटलां बांदून जावचे ना, ते हॉस्पिटल पूर्णपणे कमिशन करून लोकांनी म्हणपाक जाय की आपल्याक त्या तरेची सेवा गावता. मागीर आमी म्हणूंक जाय निलेश वावुरता, निलेशाक जे कितें तेंको दिवंक जाय ते हांवें ऑलरेडी फायलीच्या माध्यमांतल्यान दिल्ले आसा. बाकीचे गोष्टी पूर्ण करपाचो केन्ना मेरेन जावंक जाय म्हणजे आतां हांव सेंटर ऑफ एक्सलन्स इवन गोवा मेडिकल कॉलेजान करता. डॉक्टर निशीत शाह, डॉक्टर अमित मायदेव, थंय तरी वयर सकयल केन्ना केन्ना कांय गोष्टी जातात त्यो. आनी हे पेरिफेरियल हॉस्पिटल्स जे आमी बांदल्या, जे बाब निलेश काब्रालान इनिशिएटीव घेवन बांदला, ते पेरिफेरियल हॉस्पिटल्स आमकां फंक्शनल फुल्ली करूंक जाय. म्हणजे तितको लोड सावथ गोवाचेर येतलो तितको लोड GMCचेर कमी जातलो. हे बांदून इतले व्हडलें हॉस्पिटल बांदून जर आमी ताका फूल फ्लेज ऑप्टिमम युटिलायझेशन करूंक शकले ना आनी कांय स्पेशालिटीज हांगा दिवंक जाय. आनी हें करपाक कांय हरकत ना. गोंयचे इतलेय स्पेशलिस्ट भायल्यान गोंयान येवंक सोदता. म्हाका कळना आमी खंय तरी म्हाजे डिपार्टमेंट पूर्णपणे प्रयत्न करता, पण म्हाका आनी मेहनत करची पडटली हे सगळे गोष्टी जाग्यार घालपाक. माझी आणि सगळे थळावे लोकप्रतिनिधींची एकूच अपेक्षा आसा की कुडचड्या वयल्या हॉस्पिटलात सगळ्यो सोयी सुविधा बेगोबेग सुरू जावच्यो म्हणून आमदार निलेश काब्राल उलयलो. इनॉग्रेट करून ऑलमोस्ट आमची सकाळी फुडें ऑलमोस्ट 500 पेशंट रजिस्टर जाले. आमचो स्पेशली आमचे डीन बांदेकर बाब, तेचे स्टाफ घेवन आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस रुपाबाय, तशेंच डॉक्टर आयरा डेंटलाचे सगळे तेचे स्टाफ घेवन आमचे कुडचड्या मतदारसंघान हांगा तपासपाक लोकांक येयल्या. म्हणून हांव पयलीं विशेश बाबा देव बरें करून म्हणटा. इतलेंच मागता की हे हॉस्पिटल जे आमी आतां याद केल्या, CMाकूय याद करता. आनी हॉस्पिटलाचे जे आमकां जे हांगा सर्जरी वॉर्ड बाकीचे वॉर्ड आमी चालू केल्या ते बेगीनूच चालू जावपाक जाय. हेजे खातीर आमी प्रयत्न करता. हें केलें जाल्यार मागीर फुडें आमचे GMCचेर, आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर कमी लोड पडटलो. सो म्हाका दिसता हे आमी 80 बेडेड मेल, 80 बेडेड फिमेल, 25 बेडेड गायनेक वॉर्ड प्लस हांगा सर्जरी वॉर्ड अशें करून जे केल्ले स्थापना केल्ली. मनोहरभाई पर्रीकर आसतना हेजे मान्यता दिल्ली. डॉक्टर प्रमोद सावंतूय आसा, म्हणजे हांव ताका याद करता. पयली मिटींग जाल्या आनी डॉक्टर रुपान फायल मूव केल्या की हांगा हॉस्पिटलाक आमी डॉक्टर अपॉयंट करपाक. सो म्हाका दिसता हो मेगा कॅम्पान दाखोवन दिता की हांगा लोकांक ह्यो सुविधा जाय आनी कंटिन्युअस सुविधा आसच्यो. हेजे खातीर हांव धडपड करता आनी म्हाका खात्री आसा ह्यो जातल्यो हेजे फुडें. क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.